सो 9 तारखेक 9 फेब्रुवारीच्यान आतापर्यंत म्हणजे 16 जुलैपर्यंत GTDCन कितें केलें तें तुमी एक्शन टेकन रिपोर्ट तेजे कडसून घेवपाक जाय. ते आमकां नाचयत आनी एक गजाल तुमकां सांगता जाय. एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन वेटलँड ऑथॉरिटी थंयसर सर्वे करपाचो आहा. म्हणजे ह्यो पेंडींग डिमांड्स जावपूच ना अजून. ते जाल्या शिवाय एज पर सुप्रीम कोर्ट पब्लीक नोटीस काडला वेटलँड ऑथॉरिटीन की तो सर्वे करपाचो आहा म्हणून. सो तेगे तेवूय तुमी लक्षांत दवरा की ते हे चालू आसतना सर्वे कसो जातलो थंयसर आनी डिमार्केशन करपाचें आहा तें ऑनलायन व्हेरिफिकेशन करपाचें फिजिकल व्हेरिफिकेशन करपाचें आहा. म्हणून आमी तातडीन तुमकां मेळपाक गेला. सर सगळ्यांनी म्हटलां की 7 दिसाचो टायम तुमी बेगीच्या बेगीन करात. पण आमी 7 दिसाचो टायम करता. तर 44 दीस हंगर स्ट्रायक केला तर तेज्याकून भयंकर आंदोलन करपाची आमची तयारी आसा. मग तुम्ही आम्ही 7 दीस पर्यंत रावता आणि मागीर सर आमी अशें पीसफूल बीन मोर्चा निघच्या अशें ना. आमी कितें आहा तें आमच्या हातीन करतले. तुमकां खबर आसा कितें करपाचें. मागीर हितून कांय हें ना सर म्हणलें कितें हें ना नेवें कांयच ना. आनी हें परत कन्फर्मेशन जाय की CM म्हणटा युनिटी मॉल एकलोच म्हणटा. आमकां परत कन्फर्मेशनूय जाय की युनिटी मॉल थंयसर येवची ना म्हणून जे जिल्ले आसा. मग सरकाराचे अधिकारी ना जाल्यार सरकार अशें स्टेटमेंट दिता ते आमचे भावना दुखयता. सो आमी आयज तुमकां मेमोरंडम दिता. तुम्ही सांगा परत सांगपाक की सांगा सर मातशें हांगा पळय हे आमी पेपर तुमकां दिता तर सपोज तुमी आमी हिंगासर येयल्लीं आसा जाणटी बायलांक वखदा पासून देगांनी घेवन भोंवतात. कित्याक आनी हे त्रास काडले आहा दोंगरार हे तुमी उलयलां तें आतां सत करून आमचें सत आमकां दिया. आमी हिंगासर येयल्लीं चांगला पळय तुमकां सांगता इशू कितें तो. जे 9 फेब्रुवारी आमचें डिसिजन जाल्लें कलेक्टरान आमकां डिसिजन सांगलेलें की युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करता म्हणून. दोन्ही प्रोजेक्ट दोन्ही डिपार्टमेंट GIT डिपार्टमेंट आणि GTDC लेटरां दिली. मग त्या लेटरान GTDCन कितें सांगलेलें की जे फेन्सिंग आसा इलिगल फेन्सिंग 20,000 स्क्वेअर मिटराचे ते बेगीनच्या बेगीन काडटा म्हणून एकदम अर्लियस्ट. आणि दुसरें सांगलेलें की जी जागा हे आसा पळय अरे जे एक्सकवेशन केला ना जाल्यार ती रिस्टोर करता म्हणून कसो. कित्याक थंयसर हे आसा तयार लेकाचे सगळे थंयसर कॅनल्स आसा मागीर कॅचमेंट एरियाज आसा. तर ह्या दोनूय डिमांड्स हे अजून जावं ना. 5.5 महिने जाले अजून जावं ना. आमी एवरी टायम आमचो गोविंद बाब तांकां मेळटालो बरेंचून मेळटालो मात जायनासलें. इन 15 दिसां पयलीं एज पर सुप्रीम कोर्ट गायडलायन एक वेटलँड ऑथॉरिटीन नोटिफिकेशन काडला आणि पब्लीक नोटीस काडला की आता तयार लेकाचे फिजिकल डिमार्केशन ऐका फिजिकल डिमार्केशन आणि ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जातले. म्हणजे बाउंड्री आहा पळय तयार लेकाची ती मार्क जातली. आणि ते मार्क खंयची जातली जे आदले पर्यंत 2021 जी एरिया जी जाल्ली आमकां गावल्ली आसा त्या प्रमाणे जातली. म्हणजे आमी जे सर्वे केल्ले आसा युनिटी मॉल सायट आसा आनी वयले जे सगळे कॅचमेंट ती मार्क जावची ना. म्हणून आमकां आमची जागा मेळची ना आमचे डिमांड फुलफील जावची ना म्हणजे आमकां ही एक फियर एक एन्जायटी आसली. म्हणून आमी आयज एक परत तांकां एक रिमायंडर कसो धाडपाक आनी कॉम्प्लायन्स कितें केला ते करपाक आमी कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले. कलेक्टर मेळोंक ना आमकां एडिशनल कलेक्टर मेळ्ळो ताका आमी सगळें सांगलेलें आसा. तेणी सांग आनी आमी विलेजरान सगळ्या बायलांक ताका 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. तुमकां खबर आहा आमी हें आंदोलन हें करपाक सगळें मेळपाक